आता आमी पळोवया डायबिटीसची झाडां. डायबिटीस हो एक असो विचित्र रोग जो ह्या आमच्या देशांत म्हणजे इंडियेंत प्रत्येक 10 लोकांतलो एक मनीस तरी डायबिटीस आनी जगांत 5 मनशांतलो एक मनीस डायबिटीस. आनी हें हाका म्हणजे कंट्रोल करप हें इन्सुलीन लावन इंजेक्शनां मारून बी कंट्रोल करतात. पूण आमचे कडेन अशीं 2 झाडां आसात जांचे जर आमी दोगांयचें जर पावडर केलो ते सालीचो बिलीचो जाल्यार डायबिटीस कंट्रोलांतूच येता ती जालीच, ते भायर इवन प्रिवेंट जाता म्हणजे फर्दर हें जावपाचें म्हणजे इन्सुलीन जनरेट करपाचें पॅन्क्रियाटिसचें फंक्शन वाडयता. अशीं हीं 2 झाडां. तातूंतलें एक झाड म्हणजे टेरोकार्पस मार्सुपियम, हाका विजयसार म्हणटात आनी आमी हांगा गोंयांत ताका आसोण म्हणटात. तर हाजी कितें वापरतात ह्या झाडाचें? तर ही हाजी साल वापरतात. हाजें आनी कांय वापरप जायना, पानां वापरप जायना, मुळां वापरप जायना. ही साल, पूण ही काडप कशी? एका सायडीची साल 1 वर्स काडपाची, दुसरे वर्सा दुसरे सायडीची काडपाची. दुसरे सायडीन काडटना हे सायडीची कंप्लीट परत वाडटा 2 वर्सां भितर, ती परत काडपाक मेळटा. हे सालीचो नीप करपाची, क्लीन करपाची, पावडर करपाचो सुकोवन बी आनी त्या पावडराचे मागीर टॅबलेट्स करपाच्यो. दुसरो एक जो आमचो आयटम आसा डायबिटीस खातीर तें म्हणजे निमाचें झाड, आझादिरिक्टा इंडिका म्हणटा ताका, कोडुलिंबाचें झाड. हाज्या पानांचो पावडर आनी हाजी साल हें दोनी मिक्स करपाचीं. ताजी पावडर करून च्या पिवपाचो पावडराचो 2-2 कुलेरां घालून, नाजाल्यार टॅबलेट करून टॅबलेट घेवपाच्यो. आनी डायबिटीस कंट्रोल जाता ती जालीच. शुगर लेवल कंट्रोल जाता इमिजिएटली. अशें न्ही की बाबा 6 म्हयने लागतात 1 वर्स लागता, इमिजिएटली जाता. आनी प्रिवेंट सुद्दां जाता आनी एक्टीव जाता पॅन्क्रियास टू जनरेट मोर इन्सुलीन. हातूंतलें हे साली कितें आसता, हाका किनो म्हणटात. हें जो तांबडो ज्यूस येता तो किनो. तातूंत एपिकॅटेचिन म्हणून आसता. हें एपिकॅटेचिन म्हणून जें आसा पळय तें हायपोग्लायसेमीक म्हणजे जी शुगर जी पळय वाडिल्ली आसता ती शुगर हातूंत रक्तांतली कंट्रोलांत येता हे ज्युसाक लागून. हो तुमी पळयात, हो तांबडो जो ज्यूस गळटा तें किनो, तें एपिकॅटेचिन. हें टॅनीन, हें टॅनिनांतल्यान हें टॅनीन जेन्ना तुमी डायरेक्ट समजा आतां घेतलें जाल्यार हाणें डायबिटीस कंट्रोलांत येतली. आनी कंट्रोलांत येतली इतलेंच न्ही, तर पॅन्क्रियास म्हणजे जें पळय इन्सुलीन जनरेट करता हो आमचो ऑर्गन, ते पॅन्क्रियास सुद्दां एक्टिवेट जाता आनी इन्सुलीन जनरेट करपाक. म्हणटकच तुमकां डायबिटीस जी पळय जाल्ली सुद्दां जांकां आसता ती डायबिटीस कंट्रोलांत येता हाका लागून. हें झाड कोडुलिंबाचें. कोडुलिंब म्हणजे ताका नीम म्हणटात आनी बॉटनिकली तें आझादिरिक्टा इंडिका म्हणून. आतां सद्या तेजीं पानां बी झडिल्लीं आसा ताका लागून चड पानां ना, पूण तें सारकें पानां भरून आसता तशीं. आतां ह्या झाडाचें कितें वापरप आनी खंयचें हाका वापरप वखदाक? ह्या झाडाचें सगळेंच वापरपाक जाता. हें अशें एक झाड. पानां हाजो पावडर करून आमी पयलीं पळयलें तो आसोण विजयसार आनी ताजो तो किनो आनी एपिकॅटेचिन फॉर डायबिटीस. ते सालीचो पावडर आनी हे पानाचो पावडर कोण डायबिटीसचें कॉम्बिनेशन म्हणजे वखद. हें टॅबलेट फॉर्मानूय दवरपाक जाता, नाजाल्यार पावडरूच फक्त उदकांत घालून च्या करून तो च्या पिवपाचो दिसाक 2 खेपी, जाल्यार तें डायबिटीसचें वखद जालें. म्हणजे हें निमाची हाजो पानां सुकोवपाचीं, ताजो पावडर करपाचो, ती साल जी आशिल्ली टेरोकार्पस मार्सुपियमची ती दोनी मिक्स केली 50-50, जाल्यार तें डायबिटीसचें परफेक्ट वखद जालें आनी ताका आनी सबस्टिट्यूटूच ना. म्हणजे तें डायबिटीस टोटल कंट्रोलांत हाडटा इमिजिएटली आनी शुगर लेवल सारकी नॉर्मलायज जाता, कमीय जायना आनी इवन इन्सुलीन जें जनरेट जाता पॅन्क्रियासांतल्यान पॅन्क्रियास तें एक्टिवेट करता ही दोनी. आमी जे कितें खातात तातूंत आमकां पोशण मेळटा. त्या खातीर तुमी जे कितें खातात ते सांबाळून खाया आनी ताची पौष्टिकता पारखून खायात. आयुष्यान विविध पैलू आनी रुपां सातत्यान चित्रावपी कला आविष्कार म्हळ्यार नृत्य. नृत्यान साबार तरेचे प्रकार असतात आनी तातूंतलोच एक महत्वाचो तसोच
मनशाच्या आयुष्याक आणि भारतीय परंपरेंतल्यान जल्माक आयिल्लो नृत्य प्रकार म्हळ्यार भरतनाट्यम. आज उभरतो कलाकार म्हणून आमच्या मदीं गोंयचो भरतनाट्यम नृत्य कलाकार आसा साईश नायक. हो आल्दोना गांवचो. हो शिक्षणा बरोबर भरतनाट्यमय शिकता. तशेंच ताणें गोंयान वा गोंया भायर खुबशे कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट करून प्रायजीसय घेतले आसा. तर ताचे कडेन ताजे एक्सपिरियन्सा बद्दल उलोवया. येवकार साईश. साईश, म्हाका सांग, तूं भरतनाट्यम केन्नाच्यान शिकपाक लागलो आनी ही आवड कशी निर्माण जाली? मॅडम, जेन्ना हांव 3.5 वर्साचो आसलो तेन्ना हांवें आमच्या भगवती देवस्थानान पयलोच परफॉर्मन्स दिल्लो आनी थंयसर म्हाजो भावूय पार्टिसिपेट जाल्लो. तेचेच कपडे घालून हांवें म्हाजो पयलो परफॉर्मन्स दिल्लो आनी म्हाका थंय प्रायज अशें कांय मेळोंक नासलें. मात हांव तसो निराश जालो ना. म्हाज्या पेरंट्सांक दिसलें की हांव फुडें शिक्षण घेवंक सोदता जाल्यार म्हाका प्रियांका डान्स अकॅडमी म्हापसा हांगा म्हाजें एडमिशन करचें म्हणून. त्या खातीर हांवें थंय 2.5 वर्साचें शिक्षण घेतलें मिस प्रियांका राणी हाचे कडल्यान. आनी मागीर मिस प्रियांका राणी हांणी सांगलें की समज तूं फुडें शिक्षण बरो जावंक सोदता जाल्यार तुवें कला अकॅडमीन पुलीन गोस्वामी कडेन हांगा शिक्षण घेवचें. त्या खातीर हांवें थंय 8 वर्सां कोर्स केलो पुलीन गोस्वामी आनी सर मागीर रिटायर्ड जालो. आतां सद्या टिचर सपना नायक ही म्हाजी गुरू आसा आनी ती म्हाजी क्लासी घेता आनी हांव थंय 9व्या वर्साचें शिक्षण घेता. कळ्ळें. म्हाका सांग की आतां भरतनाट्यम आमी चडशी बायलां करता तें पळयतात, पूण एक चलो जावन हें सगळें आपणावप आनी लोकां मुखार मांडप, तातूंत तुजो अणभव कितें? म्हाका जाल्यार दिसता की हांव चलो जावन भरतनाट्यम करता हाका म्हाजें खूब अभिमान दिसता म्हाका. आनी हांव बाकीच्या चल्यां कडेन मागता की तांच्यांनी भरतनाट्यम हो हितून पार्ट घेवन पळोवचो, हें शिक्षण घेवन पळोवचें, कारण हें खूब आमकां लाभ दिता. आनी म्हाका सांग, पळय चडशी म्हाका दिसता गोंयान वा भायर खंय डान्स हे प्रोफेशन म्हणून कोण पळयनात वा करनात. तूं कितें प्रोफेशन म्हणून करता की एक हॉबी, तुका आवड आसा म्हणून तूं करपाक करतलो? हांव म्हजें प्रोफेशन कशें धरतलो आनी समज जर चॉयस धरलो जाल्यार हांव टिचर जावपाक सोदता. कळ्ळें. सो तूं डान्स हे करीत रावतलो? हय. आनीक म्हाका सांग, डान्सा शिवाय आनी कितें तूं अशें पार्टिसिपेट बी करता वा फक्त डान्स? ना, तशें हांव स्पोर्ट्सान टेबल टेनीस हाका नॅशनल्स अटेंड केल्ली आसा पंजाबाक. तशें हांवें भरतनाट्यमाक पुणे ऑल इंडिया लेवलाक परफॉर्म केल्लो आसा. तसोच हांव 7th येयल्लो आसा हाका 25. जशें करून 24 चेडवांच आसली सगळीं, चले कोण नासले ते. हय, तेच म्हणून हांव चडशे भरतनाट्यमान चेडवां अशीं चड दिसतात. आनी म्हाका सांग, तुका अवॉर्ड्स कसले कसले मेळ्ळात ते आमकां सांग मातशें. म्हाका अरावंड आतां ह्या 10 वर्सान हांवें जे ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशनाक वयता ते म्हाका अरावंड 3000 कॅश प्रायजीस मेळ्ळे आसा. तशेंच 700 to 800 ट्रॉफीज आनी 1000 सर्टिफिकेट्स. आनी आतां फुडें कितें चिंतलां की आनी कितें इम्प्रूवमेंट करप आनी वेगळें कितें शिकप आनी करून दाखोवप लोकां मुखार? कित्याक भरतनाट्यम म्हणटकीर तेच ते सगळे कडेन तशेंच जाता, पूण तुवें कितें वेगळें चिंतलां? हांवें चिंतलां की हांव म्हाज्या गुरूक सपना टिचर हाचे कडेन फुडलें शिक्षण घेतलो आनी तशेंच भायर खंय वचपाक चान्स पडलो जाल्यार हांव वयतलो. साईश, हे आतां सगळे डान्स शिकप हे सगळे घरा कडच्यान तुका कितलोसो सपोर्ट मेळटा? म्हळ्यार शिकप, आतां चडशे आवय बापायक दिसता की आपल्या भुरग्यान शिकचें आनी कांय एक्टिविटीज ह्यो आसता, डान्स हे सगळे आसता ते करचे, पूण ते कमी प्रमाणान करचे. शिकप हे सगळ्यात पयलीं आसचें अशें दिसता. तुज्या घरा कडच्यान कितलो तुका सपोर्ट मेळटा डान्सा खातीर? म्हाका म्हजे मम्मी आनी डॅडी धाकटे आसतना 3.5 वर्साचो आसतना घेवन रातचे सुद्दां घेवन भोंवता. आमी लेट मेरेन घरा येता, 4 येता, तरी म्हाका मम्मी स्कुलाक धाडटा. तशेंच आनी म्हाका ह्या डान्सिंगाक खूब म्हाका सपोर्ट मेळटा. तशेंच म्हाका स्टडीजांकूय टायम काडचो पडटा, मेन टायम तांकां काडचो पडटा, कारण शिक्षण हें खूब म्हत्वाचें जालां. आनीक म्हाका सांग, तूं शिकप हे डिफिकल्ट जाता म्हळ्यार लक्ष दिवप आनी हे मातशे त्रास जाता शिक्षणाचे डान्साचे पळोवपाक गेल्यार? तशें त्रास जायना, मात तूं समज फूल कॉन्सन्ट्रेट करीत जाल्यार तशें कांय प्रॉब्लम जावपाक ना. आनी डान्सान तुजो आयडल असो कोण? म्हजो डान्सान आयडल
म्हाजो अमेरिकाचो सर येल्लो आमकां वर्कशॉप घेवपाक. तो तांच्यांनी आमकां वेगळे वेगळे पॉस्चर दुसरे डान्स फॉर्म शिकोवन दिले आमकां तेणें. सो तो तूं आयडलसो मानता. गोंयानूच रावपाक सोदता की भायर वचून आनी नवें कितें शिकून भायर परफॉर्म करूं अशें तुका दिसता? म्हाका दिसता की म्हाजी टिचर जी आसा गुरू सपना नायक ही म्हाका भायर व्हरपाक फूल प्रयत्न करतली आनी भायर हांव शोज करतलो अशें हांव आशा बाळगतां. बरें, थँक्यू व्हेरी मच साईश. खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन. थँक्यू. तर हो असलो साईश नायक. असोच अनेक उभरतो कलाकार फुडल्या आठवड्याक आमकां पळोवपाक मेळटलो. ह्या आठवड्याची भेट हांव हांगाच सोंपयतां. फुडल्या आठवड्याक तुमी म्हाका नक्कीच मेळपाक या. ह्या चौकेर हांव तुमची वाट पळयतलें. तो मेरेन देव बरें करूं.